ती रेतीर 5 दिसाची अखेर जाली. अखेर जाल्ल्या उपरांत सुमार 1.5-2 म्हयन्या उपरांत त्या भुरग्याची आवय एका सोनवाराच्या रेतीरेक येवन पावल्ली. सुमार 1,500 लोक त्या दीस रेतीरेक हजर आसलो आनी त्या रेतीरे वेळार दनपाराच्या वेळार आतां ती एक पेपर घेवन साक्ष दिवंक मुखार ती आयली. आनी साक्ष दिता आसतना ती म्हणाली, सुमार 1.5 म्हयन्या पयलीं हांगासर आमी रेतीरेक आयिल्ले आमच्या भुरग्या खातीर मागोवंक. भुरग्याची परिस्थिती कशी आसली म्हूण तिणें विवरसून सांगलें. आनी उपरांत ती म्हणाली, रेतीर जाल्ल्या उपरांत आमी बेंगळूर गेल्ल्या भुरग्याक परत्यान टेस्ट आसले आनी टेस्टाचो रिपोर्ट घेवन हांव आज हांगासर आयल्या म्हणाली. टेस्ट करून पळयत आसतना डाक्टरान एक बरी खबर दिल्या आनी ती बरी खबर तुमचे सांगात वांटून हांव घेता. डाक्टरान सांगला रिपोर्ट पळोवन की आमचें भुरगें कॅन्सर पिडेतावन बरें जातलें. जेजून ताका रेतीरे वेळार खंडीत आपूण बरें केलां म्हणून बरो वसता. जेजूक जावं महिमा म्हणाली ती. क्रिस्तते म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, तुमकां सुमेस्तांक एक बरो दीस हांव मागतां. देवान ताच्या वर्त्या काकुळतीन ताच्या दयेन आमकां परत हो एक अवकाश फावो केला ताच्या उतराचेर नियाळ करूंक, ताच्या उतरा मुखांतर आमचो भावार्थ घट करूंक. धन्य देवाक ह्या वर्त्या ताच्या बरेपणा खातीर ताका आमी अर्गां दिता आसतना आमचें काळीज आमचें मौन आमी उक्तें करया. देवाचें उतर आयकूंक सोम्याचो आधार आमी मागया. सोम्या म्हज्या तुका हांव तानेला, आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला, आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. कोणा लागीं सोम्या वसो आमी, तुजे लागीं आसात उतरां जिविताची. कोणा लागीं सोम्या वसो आमी, तुजे लागीं आसात उतरां जिविताची. तुज्या सुत्रान म्हाका पवित्र कर, तुजे संगी रावोंक म्हाका फावो कर. तुज्या सुत्रान म्हाका पवित्र कर, तुजे संगी रावोंक म्हाका फावो कर. सोम्या म्हज्या तुका हांव तानेला, आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. आसरो सोदून तुजो आयला. आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्याचो आसरो सोदून आमी आयल्या वाचता. सामातेवाच्या वांजेला तावनू देवाचें उतर आतां आमी आयकुया. अवस्वर 14 वाक्य 22 तावनू 32 पर्यंत. Gospel of Matthew chapter 14 verse 22 to 34. जेजून शिसांक दोनीर सडाशे आनी आपणा फुडें पलतडी वसाशें ताकीद दिवन लोकांक धाडून सोडलो. लोकांक धाडण जातस तो एकलोच मागणे करूंक म्हणून दोंगराक गेलो. काळोख पडटना
थंय तो एकलोच आसलो. हेने दोन तडितांव सुमार पयस पावुल्ली, पूण वारें विरोध वालतले जाल्ल्यान लारांक ती वयर सकला जावंक लागली. फांत्याची 3 वरां उतरलेली जातीत. जेजू उदकाचेर सोलोवन तांचे सरशी आयलो. उदकाचेर तो सोलोवन येतलो ते पळोवन ते इतले घाबरले की ते मेल्ले म्हणून तांणी भियान भोब मारली. पूण तस घडये जेजू तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, धैर्य घेया, हांव तो, भियेनाकात. तितल्यार पेद्रू जाप दिवन म्हणालो, सोम्या, तूंच तो जाल्यार म्हाका उदका वयल्यान तुजे सरशी येवंक फरमाय. ये म्हणालो जेजू ताका. तवळ पेद्रू दोनी वयलो देंवोन जेजू सरशी वसोंक उदकाचेर सोलोवंक लागलो. पूण वारें जोरान वाळटालें तें पळोवन तो भियेलो आनी बुडोवंक लागलो. तितल्यार सोम्या, म्हाका बाचाव कर म्हणून ताणें बोब मारली. तक्षण जेजून हात दिवन ताका धरलो आनी म्हळें, उण्या भावार्थाच्या, कित्याक तूं दुबावलोय. उपरांत ते दोनी सर्तस वारें रावलें. तवळ दोनीर आसलेले जेजूच्या पांयां पडोवन म्हणाले, निजाकी देवाचो पूत तूं. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, थोड्या वर्सां आदीं एक काजरी जोडें तांच्या एका 7 वर्साच्या भुरग्याक घेवन दैविकलो रेतीर मंदिराक 5 दिसांची रेतीर करूंक आयिल्ले. तांणी रेतीर करूंक आयिल्ल्या वेळार तांचो एक उद्देश आशिल्लो आनी तो उद्देश त्या भुरग्या खातीर मागोवंक. त्या भुरग्याक कॅन्सर, रक्ताचें कॅन्सर आशिल्लें आनी डाक्टरांनी कितेंच करूंक जायना म्हूण सांगिल्लें. सुमार 7 लाख रुपये त्या भुरग्या खातीर ट्रिटमेंटा खातीर त्या जोड्यान खर्चिल्लो, जाल्यारय डाक्टर आतावन कितेंच भरवोसो मेळोवना. सोम्या जेजूचेर तांचो भावार्थ भरवोसो धरून त्या भुरग्या खातीर मागोवंक ती हांगासर रेतीरेक आयलेली. रेतीरेच्या त्या बुधवाराच्या दिसा हें भुरगें दनपाराच्या वेळार आमच्या गार्डनांत ताचेंत लागीं खेळून आशिल्लें. फातोरीसून ते कसून पुरा खेळून आसतना ताका हांवें म्हजे सरशी आपयलें. हांव तेणें पाशार जाता आसतना आमच्या आराधनाच्या खोपेला कडेन आपयलें आनी सांगलें, आतां हांगासर खोपेलांत भितर मागोवंक वेता. दनपाराचो वेळ काकूळ तसो तेर्स करूंक वेतालो. ताका आपयलें, ये आमी इल्ले वेळ माग घया म्हणून. कुशेन तें भितर आयलें छापला भितर आराधनाच्या खोपेलांत. म्हज्या कुशीक ताणें देमी घाली. पूण ताका कितें मागचें म्हूण कळोवंक ना. ल्हान भुरगें तें. ता देखून हांवें ताका सांगलें, आनी वो ते मुखार धोवें धोवें तुका दिसता गे, सक्रामेंता दाखोवन ताका दिसतालें, दिसता वय वय म्हणालें, दिसता. आनी ताका सांगलें, आळे त्या सक्रामेंतांत जेजू आसा. तुका धोवें धोवें दिसता थंय तो जेजू. आनी जेजू आमचे मागणें आयकता, आमकां ताचें बेसांव दिता. आनी प्रत्येक जावन ल्हान भुरग्यांनी, तुज्या बरें आसल्या ल्हान भुरग्यांनी मागतना जेजू केदींच ना म्हूण सांगना. ताका आयकून बरी खुशी जाली. आनी ताका हांवें विचारलें, तुका कितें मागा जाय सांग जेजू लागीं. आनी ताणें दिल्ली ती जाप आयकून म्हाका भोव संतोश जालो. म्हज्या दोळ्यान दुकां गळोवंक लागली. ताणें सांगलें, म्हजी मम्मी डॅडी म्हजे खातीर मस्तू रडटात फादर. म्हजे विशयान ती मस्तू दुखांत आसात. हांव जेजू लागीं मागतां, जेजू तांची दुखां पुसून काड. जेजू म्हज्या मम्मी डॅडीक म्हजे खातीर ताणें रडनासतना, दुखानासतना रावूंक फावो कर म्हणून हांव मागतां म्हणालें. हांवें ताका सांगलें, जेजू लागीं तुवें मागलां तुज्या मम्मी डॅडीची दुखां पुसून काड म्हणून. आनी खंडीत जावन जेजू तुजें मागणें आयकतलो
पूण सांगलें ताका थोडी मागणी हांवें शिकयली ताणें रिपीट करच्या खातीर आनी उपरांत तें भायर गेलें आनी म्हजे काकुलचो तेर समुद्रसून उपरांत शिकोवन दिवंक गेलो. ती रेतीर 5 दिसांची अखेर जाली. अखेर जाल्ल्या उपरांत सुमार 1.5-2 म्हयन्या उपरांत त्या भुरग्याची आवय एका सोनवाराच्या रेतीरेक येवन पावल्ली. सुमार 1,500 लोक त्या दीस रेतीरेक हजर आशिल्लो आनी त्या रेतीरे वेळार दनपाराच्या वेळार आतां ती एक पेपर घेवन साक्ष दिवंक मुखार ती आयली. आनी साक्ष दिता आसतना ती म्हणाली, सुमार 1.5 म्हयन्या पयलीं हांगासर आमी रेतीरेक आयिल्ले आमच्या भुरग्या खातीर मागूंक. भुरग्याची परिस्थिती कशी आशिल्ली म्हूण तिणें विवरसून सांगलें. आनी उपरांत ती म्हणाली, रेतीर जाल्ल्या उपरांत आमी बेंगळूर गेल्ल्या भुरग्याक परत्यान टेस्ट आशिल्ले आनी टेस्टाचो रिपोर्ट घेवन हांव आज हांगासर आयल्या म्हणाली. टेस्ट करून पळयता आसतना डाक्टरान एक बरी खबर दिल्या आनी ती बरी खबर तुमचे सांगात वांटून हांव घेता. डाक्टरान सांगला रिपोर्ट पळोवन की आमचें भुरगें कॅन्सर पिडेतावन बरें जातलें. जेजून ताका रेतीरे वेळार खंडीत आपूण बरें केलां म्हूण हांव बरो वचतां. जेजूक जावं महिमा म्हणाली ती. पूण तितल्या रस्ते रावूं ना. हें एक व्हडलें अजाप आमच्या जिवितान सोम्यान केलें. त्या देखून सोम्याक वार्गां दिता आसतना ताच्याक एक अनेक व्हडलें अजाप ताणें केलें म्हणाली ती. खंडीत जावन लोक चिंतूंक लागलो, कॅन्सर पिडेतावन एक भुरगें बरें जालां, व्हडलें अजाप खंडीत. हाच्या की व्हडलें अजाप खंयचें आबा म्हूण चिंता आसतना ती म्हणूंक लागली, म्हजो घोव 12 वर्सां तावन भावार्थतावन पयस आशिल्लो. देवाचे ताका पातयेनी नातिल्ली. संवसाराक सोडलो दोन तो आशिल्लो. पूण आमच्या भुरग्याक ही पिडा येवन जें कितें सकट घडलें ह्या मुखांतर आज म्हजो घोव भावार्थाक फाटीं आयला. आज जेजूचेर ताका फातयेनी आसा. जेजूक ताणें सोमी म्हूण स्विकार केला. हें हांव समजून घेता म्हणाली ती की आमच्या कुटुंबांत सोम्यान केल्लें भोव व्हडलें अजाप आनी ह्या खातीर सोम्याक महिमा जावं. मोगाच्या भावनो भयणीनो, एका कुटुंबांत कश्ट अनवर पिडाशीर आयिल्ल्या वेळार भावार्थ सांडिल्ल्या एकल्याचो भावार्थ घट जाल्लें तें घडीत आनी ह्या मुखांतर तांच्या जिवितांत लाभलो तो व्हडलो संतोश. आमी हर एकली मोगाच्या भाव भयणीनो भावार्थी म्हणटा. आमच्या पवित्र स्नाना मुखांतर भावार्थाचे देणें क्रिस्ती भावार्थी देणें आमकां हर एकल्यांक मेळ्ळां. पूण आमकां लाभलें तें देणें देवान आमकां उचीत जावन दिल्लें तें आमी तें उर्जीत करूंक आसा. त्या भावार्थाची जिणी आमी जिवंक आसा. ती जबाबदारी आमी घेतल्या. पूण सबार पोटी आमच्या जिवितांत कशें आमी भावार्थान जिये जाय, खरी भावार्थी जिणी कसली जावन आसा म्हणल्या विशयांत आमी चिंतप आठयना. आज ह्या संगती विशयांत इल्लेशें आमी नियाळ करूंक प्रयत्न करया. आतां आमी आयकल्लें तें घडीत वांजेलांतलें जेजू उदकाचेर सोलोवन आसतना दोणीर आशिल्लो पेद्रू आनी ताचे सांगाती जेजूक पळोवन मेल्ले म्हूण चिंतात. रातीच्या वेळार तांकां दिसूंक ना. फांत्यार जेजू थंय सोलोवन आशिल्लो म्हूण आमी आयकलें. पूण जेजू म्हणटा, धैर्य घेया, भिये नाकात, हांवूच तो म्हणटा आसतना ताचो भावार्थ जेजू थंय थीर जाता आनी पेद्रू म्हणटा, हांव तुजे संगी तुजे लागीं येवंक आशेतां, म्हाका तूं फरमाय. आनी जेजू म्हणटा ये म्हणून. पूण वेता वेता आसतना तो बुडोवंक लागता आनी जेजू तो उलो मारता म्हणटा, सोम्या म्हाका बचाव कर. आनी जेजू ताका हात दिवन उखलता, बचाव करता. पेद्रू सोलोवन आशिल्लो त्या उदकाचेर जेजूचेर दीस लावन तवळ तो शाबीत आशिल्लो. पूण जेदवां पेद्रूची दिश्ट त्या वारें आशिल्लें, वादळ आशिल्लें ताचेर वेता, ताची तो बुडोवंक लागता. मोगाच्या भाव भयणीनो,
जेदो आमची दिस्त जेजूचेर आसा, जेदो आमी भावार्थान जेजूक संपूर्णपणान स्वीकार करता, तो वेळ आमी बुडान आहात. भावार्थांत आमी शेळयता आमची दिस्त जेजू थावन आमी काडटा आसतना आमकां सबार असले जिणेंत परिस्थिती येतात. जावंक पुरो एका फाटल्यान येवची अनवरां आमच्या जिवितांत, एका फाटल्यान येवचे ते कश्ट या पिडा शिडा या अडचणी या अनुभव करची ते नालिसाय कितेंय ते जावं, आमची अस्कत काय आमी फातकान पडचे, विविध तराच्या ताळण्याक तेंते सवा वळख जावचे, या वायट सवयांक लब्धवचे, ह्या वरी मोगाच्या भाव भयणींनो सबार पोटी आमच्या जिवितांत आमी बुडोवंक जाता, आमचो भावार्थ शेळयता. तर भावार्थांत आमी थीर रावचें म्हळ्यार कितें? जेजूचेर आमची दिस्त आमी सदांच कोंसोन दवरचें म्हळ्यार कितें? हे संगती आमी समजूंक जाय. पवित्र पुस्तक ह्या दिशेन आमकां सारकी समजोवणी दिता. आज दृश्टांत आमकां 3 संगती आमी समजोवया. पयले मोगाच्या भाव भयणींनो, भावार्थांत आमी जियोवचें म्हळ्यार खरी पातयेनी आमी सोम्या जेजू थंय दवरची. खरी पातयेनी मोगाच्यानो आमी म्हणटा पातयेन आमकां जिणेक भोव गरजेची. जर तर पातयेनी ना, एका मनशा त्या पातयेनी ना, आमी कितेंच करूं शकना. दाखल्यार सांगचें जाल्यार जर आमी एका वाहनाचेर, पब्लीक ट्रान्सपोर्ट बसाचेर या दुसऱ्या वाहनाचेर आमी पॉयंट करता आसतना आमी पातयेता की ड्रायव्हर थंयसर आशिल्लो ताका ड्रायव्हिंग सारकें करूंक येता म्हणून. आमी पयलें वचून चॅक करिना लायसन्स तुजें आसा गी, कितल्या वर्सां तुवें एक्सपिरियन्स तुका ड्रायव्हिंगाचें आसा, येदो उपरांत तुजें एक्सिडेंट जाला गी, हे सगळें आमी चॅक करिना. आमी पातयेता की तो ड्रायव्हर ताका ड्रायव्हिंग करूंक कळीत आसा आनी शाबितायेन तो म्हाका खंय वचोंक आसा थंय वचून पावयतलो म्हणून. पातयेनी मोगाचें न्हू आमकां आसा. पातयेनी जर ना तर त्या बसाचेर या पब्लीक ट्रान्सपोर्टार आमी भितर सरूंक वचना. एका हॉटलाक आमी वता आसतना आमी पातयेता. तो मनीस पातयेन असो बरें जेवण आमकां तो दितलो, खाण आमकां बरें सुमार दितलो, आमकां प्रॉब्लेम जावचें ना, कांय वीक घालन दिवचें ना, हे सकट आमी पातयेता. आनी ह्या वरवीं आमकां सलिसायेन थंयसर जेवण खाण सेवंक जाता. पातयेनी मोगाचें भोव गरजेची. ही आमकां साद्या जिविताची पातयेनी, पूण देवाचे आमच्या सोम्या जेजू थंय आमची खरी थीर पातयेनी आमी दवरचें मोगाचें न्हू. सबार पूट आमच्या जिवितांत आमकां भोगता म्हजे सक्तेन हें असाध्य. जावंक पुरो एक पिडा आसा, धाकटेर म्हणटात आमकां कितेंच करूंक जायना, आमकां आमी कितें करी जाय आशिल्लें तें सक्कट केलां आनी दुसरें कितेंच करचें तसलें ना. ह्या एकलो अस्कत कांयत आसा, एका वायटाक तो वळख जाला, जावंक पुरो आमाल पिवनाक आनी खंयच्या वायटा वळख जाला, तो इतलो प्रयत्न करता त्या वायटांतल्यान भायर येवंक, ताका जायना. आनी सोम्या थंय पातयेनी दवरची म्हळ्यार मोगाच्या भाव भयणींनो, म्हाका असाध्य तरी सोम्याक तें साध्य. कित्याक सोम्याक असाध्य म्हणलें कितेंच ना. आनी थंयच आमी पळयता उत्पत्ती ग्रंथांत 12व्या वस्वरांत, उत्पत्ती ग्रंथांत 12व्या वस्वरांत आमी पळोवंक जाल्यार ते पयलो वळयता अब्राम बापा अशें आमी आयकता. सरस्पो देव अब्राम बापाक सांगता, तूं खंय हांव तुका सांगता त्या गांवाक तूं वच म्हणून. आनी अब्राम त्या वेळार ताका सक्कड आशिल्लें, दरबस ताका सक्कड आशिल्लें ताच्या जिवितांत, जाल्यार देव ताका एका दुसऱ्याच विसावाक आपयता म्हणटा आसतना तो तयार जाता. तसो अब्राम बाप आमी 15व्या वस्वरांत वचले जाल्यार ताका देव बसयता की तुज्या उतर प्रायर तुका एक पूत हांव दितलो म्हणून, आनी तुजी संतत अशी वाडटली. मळबा वयल्या नखेत्रां बरी, दर्या देगेच्या रेंव्या बरी, ती संतत वाडटली म्हणून सांगता आसतना अब्रामाक 70 आनी 5 वर्सां प्राय, आनी ताची पतीन सारा भुरगीं जावची त्या प्रायाक उतरलेली. ती मनशाच्या समजणी प्रमाणे त्या वेळार भुरग्याचे देणे लाभचें असाध्य. पूण मोगाच्या भाव भयणींनो, अब्राम पातयेलो. अब्राम देवाच्या त्या बसवणेचेर पातयेलो
आनी ताका 24 वर्सां 24 वर्सां राखाच जाय पडले भुरग्याचे देणे जोडच्या खातीर. मग आमी चिंताव देवान कितें बसयलां तें आतांच जाय इल्लो वेळ जालो जाल्यार आमी समजता ओ देवाक उडास ना कोण ना म्हणून देव विसरून गेला. पूण मग अब्रामाचो भावार्थ पळया, तो फात्य येता देवाक, कित्याक जें कितें देवान सांगलां तो खंडीत जावन म्हज्या जिवितान करतलो. 20 आनी 4 वर्सां तो अत्रेगून रावलो भुरग्याच्या देण्या खातीर. आनी ताच्या उपरांत मोगाच्या बाबून पळयता 20 आनी दुसऱ्या वळीत आमी वाचले जाल्यार तोच देव ताका सांगता तुज्या एकाच पुताक घे आनी वचून बली भेटय. आनी अब्राम तयार जाता. ताणें देवा लागीं सांगूं ना इतलो कश्ट आनी म्हाका एक भुरगो तुवें फोव केलो, इतल्या वर्सां हांवें राखाचें पडलें आनी त्या एका भुरग्याक की तूं बली भेटोवन सांगताय. सवाल करूं ना मोगाच्या भाव भयणीनो, तूं येता देवाची मांडवळ विशेष जावन आसा. हांव ती समजोवंक शकना. तो म्हाका कितें सांगता तें हांव करतां, कित्याक ताचें उतर सत आनी तें हांव येता. आनी त्या खातीर मोगाच्या भाव भयणीनो आमी अब्रामाक भावार्थाचो बापूय म्हणटा. इज अ फादर ऑफ फेथ. फात्य न्ही मोगाच्या भाव भयणीनो भोव गरजेचें. हांव एक भावार्थी म्हळ्यार हांवें खरेपणी सोम्याचेर म्हजी फात्य न्ही कशें जाय. दुसरें मोगाच्या भाव भयणीनो एक भावार्थी मनीस आपलें जिवीत संपूर्ण तरान देवाक समर्पण दिता. आपलें जिवीत देवाक समर्पिता. सरेंडर वन्स लायफ टू गॉड. सरेंडर या समर्पण म्हळ्यार कितें मोगाचें? समर्पण म्हळ्यार म्हजें चिंतप, म्हजी योजना, म्हजे प्लॅन न्हय, बगार देवाचे प्लॅन, देवाची मांडावळ, देवाची खुशी कितें तें समजून जिवंक प्रयत्न करचें. ताका म्हणटा समर्पण. हांव सक्कड देवा समर्पिता. म्हळ्यार देवा तूं कितें म्हज्या जिवितांत आशेताय तें करूंक हांव अत्रेकतां. पळय पुस्तकांत मोगाचें मोरी माय आमकां एक व्हडलें आदर्श ह्या दृश्टीन. मोरये मायेक बडव्यान इस्बी हाडिल्ल्या वेळार ल्हान प्राय तिका तूं देवाच्या पुताची आवय जातली म्हूण सांगलें. तिका समजोना कितें बडवो सांगता म्हणून. आवयेक अहंकार ती म्हणाली. पूण ताका विवर्सून सांगलें बडव्यान पवित्र आत्मो तुजे सावळी घालतलो. आनी सक्कड विवर्सून सांगल्या उपरांत एक संगत सांगली बडव्यान देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना. आनी त्या वेळार मोरी म्हणटा हांव सरस्पराची साकन तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें जावं. मोगाच्या भाव भयणीनो मोरयेन हें सांगता आसतना एक व्हडली रिस्क ती काण घेता. जुदेवांच्या संस्कृती प्रमाणे एक अंकवार चली काजारा भायर गर्भेत जाली जाल्यार तिका फातरावन जिवेशी मारते आसले. आनी असले आपलो जीव तूं रिस्केर घालून ती म्हणटा तुजी खुशी जावं. हांव एक सोम्याची चरण दासी. आपले जिवीत संपूर्ण तरान देवाच्या कुशेक ते समर्पण दिता. मोगाच्या भाव भयणीनो भावार्थ्यान जिवचें म्हळ्यार संपूर्ण समर्पण आमचें आमी सोम्याक करचें. सबार पोटी आमच्या जिवितांत मोगाचें आमी चिंतिल्ल्या बरी जायना. आमची मस्त योजना आसतात, आमची मांडावळ आसता, प्लॅन आमी मस्त करता. पूण हर एक मोगाच्या भावान आमी चिंतिल्ल्या बरी जायना. मस्त रितचे अडखळ येतात, अडचण येतात आमकां. आमच्याच मोगाचो मनीस अंतरता, अकालीक रितीन अंतरता, अनाहूत आमच्या जिणेन घडता. आनी ह्या वेळार सोम्याक आमी समर्पण दिवंक मोरये बरी. आमची भावार्थी जिणी आमकां उलो दिता. रोमांकरां बरयल्ल्या पत्रांत 8व्या वस्परांत 20 आनी 8व्या वळींत आमी ते वाचता. सांबाव सांगता जांकां देवान आपल्या शेवटाक आपयलेला ताका हर एकल्यांक देव तांच्या जिणेंत संगती बऱ्याक पड अशें करता. God works together for the good of those who love him and called according to his purpose.
देव हर एक संगत बऱ्याक पडाशें करता मोगाच्या भाव भयणीनो, जर आमी ताचे थंय विश्वास दवरून आमचें जिवीत आमी ताका समर्पण दिता. तिसरें मोगाच्या भाव भयणीनो, भावार्थी जिणी जिवचें म्हळ्यार आमी देवाच्या शरणा येवचें. वी फायंड रेफ्यूज इन गॉड. देवाच्या शरणा येवचें म्हळ्यार कितें अर्थ? म्हज्या जिवितांत देव सर्वस्व म्हणून स्विकार करचें मोगाचें. हांव एक अस्कत, म्हजे वरी कांयच ना. हांव ह्या संवसाराक येता आसतना कितें हाडून येवना, फाटीं वयता आसतना म्हाका कितें व्हरून वचोंक ना. खाली येतान आयिल्लो हांव खालीच आसतना फाटीं वयतलो. आनी ह्या वरवीं जें कितें आज हांव म्हजें म्हूण सांगता, म्हजी आस्तबोधीक ग्रेस्तकाय, म्हजी मोगाची मनशां, कितें म्हजें 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 आमी कितें सांगता, हांव हर एक मोगाच्या भावा भयणीनो, म्हजें जिवीतच, म्हजें जिणीस, म्हजी कूड, हर एक मोगाच्या भावा भयणीनो देवाचें तें देणें म्हणून स्विकार करचें. जेदवा आमी आमचें तें आसलें हर एक देवाचें देणें म्हणून आमी स्विकार करता मोगाच्या भावा भयणीनो, आमचे काळजांत तावन निरंतर तें उपकारी मोहन वाळटा. ते उपकारी काळीज, दिनवाशी काळीज देवा थंय आमचे सदांच आसता. हर एका संदर्भार आमी देवाक अर्गां होगळाप दिवन ताची स्तुती करूंक शकता उपकारी मनान. देवाच्या शरणा आमी येता आसतना विशेष रितीन मोगाच्या भाव भयणीनो आमी देवाच्या मोगाची गोडसाण सांगता. किर्तनकार आमकां सांगता, किर्तन 30:4 8व्या वळींत, साका आनी पळया सर्वेस्पोर कितलो बरो, ताका शरणा येतात ती सुभागी. साका आनी पळया सर्वेस्पोर कितलो स्वादीक, ताका शरणा येतात ती सुभागी. वय मोगाच्या भाव भयणीनो, सर्वेस्पराच्या शरणा आमी येता आसतना आमचें सगळें जिवीत ताचें देणें म्हणून आमी ओळखून घेता आसतना ताच्या मोगाची ती वर्ती गोडसाण आमी सांगता. त्या मोगाच्या गोडसाणेन मोगाच्या भाव भयणीनो आमचें जिवीत फुलता. आमच्या जिवितांत सदांच संतोष वाळटा. तो संतोष आमी एकामेका लागीं सदांच दिवंक शकता. आमच्या कश्टांत, पिडेशिडेंत, अणभरांत आमी निराशी जायना, म्हाका आमी सोम्या ते संतोषता. सर्वे सोम्या थंय सदांच संतोष पावा म्हणटा सांत पावल. परत्यान हांव तुमकां सांगता संतोष पावा. सोम्या थंय मोगाचें न्हू आमी निरंतर संतोशान जियोंक शकता, कश्टांत, दुखांत, पिडेंत, अणभरांत. आनी भावार्थी जिवीत मोगाच्या भाव भयणीनो असलें एक वर्तें देणें आमकां फाव करता. ह्या भावार्थी जिणेक आज सोमी आमकां आपयता. दावीद रायन एक अपुरबायेचें मागणें केलें मंदिरांत तो आसतना. किर्तन 20:7 4व्या वळींत दावीद रायाची ती आशा कितें म्हणून काळजाची आमी वाचता. तो म्हणटा, सर्वेस्पर लागीं हांव एकच मागता, तेंच हांव अत्रेकता. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत रावोंक, सर्वेस्पराची सोबाय पळोवंक आनी ताच्या मंदिरांत नियाळ करूंक. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत रावोंक, सर्वेस्पराची सोबाय पळोवंक आनी ताच्या मंदिरांत नियाळ करूंक म्हज्या काळजाची एकच एक आशा म्हणटा दावीद राय. म्हाका हीच आशा आमची आज जावं दी. आमी सदांच खऱ्या पातयेन सोम्या ते थीर रावोंक, आमचें सगळें जिवीत सोम्याक आमी समर्पण दिवंक, सोम्याक आमी शरणा येवन सदांच ताच्या महिमे खातीर जियोंक जावं दी आमची आज आशा. आनी ह्या खातीर सोम्याचो आदार ह्या वेळी आमी मागया. आमचे दोळे धांपून सोम्या मुखार आमकांच आमी भेटया. सोम्या जेजू, दोणीर बुडोवंक जाल्ल्या वेळार पेद्रुस तुवें हात धरून ताका तुवें उखल्लोय. तुजेर जो कोण नदर लायता ताका केदींच तूं बुडोवंक सोडिनाय. सोम्या, तुजेर खरी फात्येनी दवरून
तुका आमचे जिवीत आमी समर्पण दिवन तुज्या शरण आमी येता आसतना तूं सोम्या तुज्या बळवंत हाता काल आमकां उखलोवन धरताय. आज हें सत तुवें आमकां उगडापें केलाय. सोम्या तुका आमी अर्गां दिता. आमच्या दिसपरत्या जिवितांत सबार पोटी आमी भवार्थान दंडलता आसतना विविध तरांच्या आकांताक आमी वळख जाता आसतना सोम्या तुमचो आमचो हात धरून तूं आमकां उखल. निरंतर आमी तुज्या मोगांत थीर रावून तुजी महिमा गावंक सोम्या तूं आमकां फोव कर. विशेश जावं सोम्या जेजू तुजेर वर्ती फात्य भरवोसो भावार्थ दवरून तुजें उतर आयकल्ल्या ह्या सर म्हज्या भाव भयणीक तुज्या आशिर्वादांनी तूं भर. तांच्या जिविताचे कश्ट दूख पिडा शिडा हर एक तूं जाणाय सोम्या. कितेंच तुजें हांव लिपयल्लें ना. हर एका तांच्या जिणेच्या परिस्थितीन तूं तांच्या सांगाता आसाय म्हूण तूं आमकां कळीत करताय. पळय सोम्या तुजो सांगात ह्या तुज्या भुरग्यांक तूं दी. तुज्या सांगातपणांत तुज्या मोगाच्या वेंगेन तांकां आरावन धर सोम्या. तूं तांकां चलोवन व्हर. कृपेचें जिवीत भावार्थाचें जिवीत ताणें दिसपरते जिवोवच्याक सोम्या तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन ह्या तुज्या भुरग्यांक तूं चलय. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन.